फुडल्या अर्थसंकल्पात सरकारी आनी खाजगी स्टाफाकय सरकारी हावजिंग रिणाची स्कीम चालीक लायतले। अनुदानीत शिक्षण संस्थाच्या स्टाफाक टायमार पगार मेळचो म्हूण गुरू दक्षिणा स्किमींतल्यान नवी वेवस्था चालीक लायल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। काल पणजे मुख्यमंत्री सरल पगार ही सरकारी स्टाफाक एडवान्स पगार दिवपाची स्कीम लॉन्च जाली। कोविडाच्या काळासावन सरकाराची हावजिंग रिणाची स्कीम बंद आसा। फुडल्या अर्थसंकल्पात ती सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर खासगी कर्मचाऱ्यांकूय हावजिंग रिणाची स्कीम चालीक लावपाचे मुख्यमंत्री उलयला। हावजिंग फॉर गव्हर्नमेंट स्टाफ अँड हावजिंग फॉर द पब्लीक ह्यो दोनूय स्किमी सामान्य मनशाक सुद्धा घराच्या हावजिंगाच्या बाबतीत सरकाराचो तेंको आसचो म्हणून फुडल्या बजेटात आमी हावजिंगाची स्कीम इंट्रोड्यूस करतले। गुरुदक्षिणा योजनाच्या बाबतीत टिचरांक खंयचोच आपल्या आसा त्या बँकेंतल्यान अकाउंट दुसरे कडेन ओपन करपाची गरज ना। कोणूच टिचरांनी आपलो अकाउंट शिफ्ट करपाची गरज ना। आमी फक्त संस्थांचो अकाउंट म्हणजे जो एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट चलयता तांच्यांनी अकाउंट एक्सीस बँके कडेन टायअप म्हटला। कित्या खातीर तर हितूर आमी हे लोकांच्याच फायद्याक टिचरांच्याच फायद्याक गव्हर्नमेंट टायमार पेमेंट दिता। 7 तारखेक म्हणा 30 तारखेक पेमेंट रिलीज जाता बट तांकां पेमेंट 10 तारीख पर्यंत मेळनाशिल्लो। सरकारी स्टाफाक एडवान्स पगार दिवपाची व्यवस्था आशिल्ली मुख्यमंत्री सरल पगार येवजण बुधवारा मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केली। वेळ पडलो जाल्यार विशेष करून सी कॅटेगरीचो स्टाफ हो आमचो पगार जावच्या पयलीं ताका एडवान्स पयशांची गरज आसता आनी खुबशे जाण हे एडवान्स पयशे म्हाका खबर आसा थोडे कोपरेंतल्यान घेता। 4 तरेन पयशे घेवपाचे आनी चवथे उधार घेता। दिले जाल्यार बरें आहा। तांकां सपोर्ट करपा खातीर म्हाका दिसता रिफायन कंपनीन आमच्या कडेन प्रपोजल दिलो की आमी कसलोच बर्डन सरकारी तिजोरीचेर घालिनासतना आनी म्हाका दिसता मिनिमम पॉयंट म्हणजे 0.5% रेट ऑफ इंट्रस्ट विथ अ मिनिमम प्रोसेसींग म्हणजे प्रोसेसींग फीज कांयच ना। जितक्या दिसाचो पगार जाता तितक्या दिसाचो पगार एडवान्स डायरेक्टली तुमकां दिवप म्हणजे स्टाफाक आमच्या दिवप आनी मागीर तो गव्हर्नमेंटा कडल्यान क्लेम करप। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस। नॅशनल गेम्सा खातीर गोंयांत दाखयल्ले उमेदीचेर IOA अध्यक्ष PT उषा खोशी। ऑक्टोबरांत 37वे नॅशनल गेम्स गोंयांत जातात। तयारी साधन सुविधांचो नियाळ घेवंक IOAची अध्यक्ष आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची टीम गोंयांत पावली। गोंय तयार म्हूण खेळा मंत्री गोविंद सांगतात। 15 जुलय मेरेन कामाचें फिनिशींग। मुख्यमंत्री म्हणटात खेळा टुरिजमाक नीट। We are very happy about it and we are very confident also. But we wanted to confirm it from Chief Minister that this year National Games is going to be in October. We wanted that to be confirmed from the Chief Minister. Personally, we want to meet him and then like that we are here and I hope that this time National Games is going to be organized in very nice way. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हांवें रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे 4 एडिशनल लगोरी सर्क्युलर गेम्स आमी इन्क्लूड केल्या म्हणून त्योय गेम्स ज्यो आसा काही गेम्स मेडला खातीर आसतल्यो काही गेम्स शो करपा खातीर डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पज आसतल्यो बट पयले फावटी गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या अशाच पद्दतीन भितर वांटेकारी जावपाची संद ही नॅशनल गेमींतल्यान मेळटली। एक बरें स्पोर्ट्स वातावरण गोंयांत क्रिएट करपा खातीर आनी जाका आमी सातत्यान म्हणटा की गोंयांत लोक टुरिजम पर्पज येता। आमी आतां पर्यंत स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटाले आता स्पोर्ट्स टुरिजमा खातीरय बी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येवंक शकता। प्रत्येक जो वेन्यू जो आसा ते वेन्यूचे आनी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आमचे मॅडम आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यान आज पळयलेले आसात। त्या संदर्भात आमी आजच्या घडये अशा तरेच्या पावण्याचेर पाविल्ले आसात की गोवा इज रेडी टू होस्ट द नॅशनल गेम्स आणि ह्या संदर्भात आमचे एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी आसा। ओन्ली ताजें रिफर्बिंग म्हणजे फॉर पेंटींग थोडेशें क्लिनींग थोडेशें टायल चेंजींग हे सगळे काही गोष्टी जे काम जे आसात ते बाय 15th जुलय 2023 कंप्लीट जातलें आनी सप्टेंबर म्हयनो जो आसा हो आमचो कुलिंग टायम आसतलो असो आमी धरून आज प्लॅनिंग करपाक गेल्ले आसात। सध्या भारताचे रेसलर धरण्यार बसल्यात। बायला रेसलरांचेर लैंगिक अत्याचार म्हूण महासंघाचो अध्यक्ष ब्रिज भूषणाचेर आरोप। ताका अटक करून खेस्त करची म्हूण प्रकरण सरकारा मुखार आनी सुप्रीम कोर्टात।
मिडियान पीटी उशा मुखार विशय काढलो. ती म्हणटा चौकशी समिती नेमल्या, सरकार कितें करता तें पळोवंक आयोए रावल्या. Already government is done something, and we will wait for it what they are going to do, and government is asked us to wants to take a committee for it, and by that time we will see what we can do, because our committee is there tomorrow. But did these athletes approach IOA before they? They are not approached. Actually, we have the athletic commission for it earlier, but they have not come to us, and they have gone to the government only. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. साखळे कुडण्या उपरांत हरवळे कुडणेचो 40 हेक्टरांचो मायनिंग ब्लॉक पावणेर. फायनल बोलीक फोमेंतो, JSW आनी वेदांता 93.50% मेरेन बोली गेल्ली. आज मेरेन 7 ब्लॉकांची पावणी जाल्या. इतले मजगती पावणेंत घेतिल्ल्या खंयच्याय ब्लॉकार मायनिंग करूंक नवी EC जायच अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलां. सरकारान ल्हान ब्लॉकांक नव्या ECची गरज ना अशें म्हणिल्लें. See, what happened was some of the leases in Goa had ECs which were held to be illegal by the Supreme Court, and some were held to be legal. Those were 37 in number. So what happened was, in 2021 there was an amendment to the MMDR Act which said that ECs which were valid and which were existing in favor of the erstwhile leaseholders will be continued in favor of the new leaseholders after the auction. So government had said that apart from 37 leases, the rest of the leases will have to obtain fresh ECs. But 37 leases where there were valid ECs had to be continued in favor of the new leaseholders. Now, in respect of that, Fomentos went to the High Court and said that this condition of the government saying that there should not be any ECs for this 37 leases and they can continue under the old EC is not correct, and that condition is bad. Today the High Court has accepted the case of Fomentos that fresh ECs are required for these particular leases which are 37 in number. So the only difference that has happened is now, like other leases which are auctioned earlier, these 37 leases also will have to obtain fresh ECs. That's the only difference that has happened. छत्तीसगडात नक्सली हल्ल्यांत 10 जवान शहीद. दांतेवाडा जिल्ह्यात अरनपूर वाठारांत नक्सली आसात म्हणून 10 DRG जवान मोहिमेचेर भायर सरिल्ले. तांचे गाडयेचेर हल्लो. 10 जवान ड्रायव्हर मेळून 11 जाण सोंपले. नक्सलवाद्यांनी IED स्फोट घडोवन हाडलो. मुख्यमंत्री बघेल म्हणटा निर्णायक कारवाय जातली. केंद्रान पुराय सहकार्याचें उतर दिलां. पंजाबाचो आदलो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल संवसाराक अंतरलो. 95 वर्सांचेर ताका मरण आयलें. तो 5 फावटी पंजाबाचो मुख्यमंत्री. फाटलें सप्तकभर बादल हॉस्पिटलांत आशिल्लो. ताचे निमाणे दर्शनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरून बाकीचे फुडारी चंदीगड पावले. सरकारान राष्ट्रीय पांवड्यार दुखवटो जाहीर केला. गोंयांतय काल आनी आज 2 दिसांचो सरकारी दुखवटो. 100वे मन की बात कार्यावळी निमतान खासा संमेलनाक गोंयच्या सागर मुळेक दिल्लींत PMOचें खासा आमंत्रण. वेगवेगळ्या मळार देख देणो वावर करपी 100 कलाकारांक दिल्ली आमंत्रण आशिल्लें. तातूंत फोंडेचे कावी आर्टिस्ट सागर मुळे, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर आनी दोतोर L मुरुगनाक सागर मुळेची कावी कलाकृती अधिकृत भेट. फोंडेकार सागर मुळेन गोंयचें नांव वयर काडलें. कावी आर्टाच्या मळार नांव जोडलें. प्रधानमंत्री मोदीचे मन की बात कार्यावळीचे 100 एपिसोड ह्या आयतारा पुराय जातात. वेगवेगळ्या मळार बऱ्यापैकी कामां केल्ल्या 100 कलाकारांचे त्या निमतान दिल्ली संमेलन. PMOचे हे कार्यावळी सागर मुळेक आमंत्रण. सागर सध्या दिल्ली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि मंत्री दोतर L मुरुगनाक सागरान तयार केल्ली चित्रां ऑफिशियल मोमेंटो म्हणून भेटयली. मन की बात, प्रायम मिनिस्टराची मन की बात ह्या प्रोग्रामाक लागून म्हाका हांगा आपयलो आनी खूब खूब देवाचो आशिर्वाद की आशिर्वादान हें जालें घरांत आनी तुमचो सगळ्यांचे मोगान. कारण ऑलमोस्ट 700 लोकांचेर खंय हिस्ट्री आमचे नरेंद्र मोदीजी उलयल्ले आनी तातूंत भितर 100 लोकांक फक्त सिलेक्ट केल्या आयज जे प्रोग्राम आसा तितून. आनी 100 लोकां मदलो हांव एक.
खूब भाग्यवान समजता की आमची गोंय आनी गोंयाक लागून आयज हांव पावलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उमेदवार न्ही नेतृत्वाचेर विश्वास दवरात म्हूण बीजेपीन सांखळे पालिका वेंचणुकेक 10 उमेदवारांचे पॅनल जाहीर केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पॅनलाची घोशणा केली. 10चे 10 उमेदवार जिखतले. डबल इंजीन आसतना उदरगतीचो हुस्को नाका, तानावडे उलयलो. सगलांनीचे टुगेदर फॉर सांखळे पॅनल जाहीर. उमेदवार कोण तो पळोवं नाका, पळयता आसतना नेतृत्व कोणाचें पळयात, मुख्यमंत्र्याचें पळयात. त्या वाड्या भितर बरो जर वेवस्थीतपणे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सरकाराचे येवजणे थंय पावपाक जाय जाल्यार ते सरकारांतलो जर एखादो नगरसेवक आसलो आसत जाल्यार ते काम करपाक त्या लोकां पर्यंत पावपाक ताचो फायदो जाता. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन गोंयच्या जनतेन मुख्यमंत्री जाल्या नंतर 2019 ते नंतर प्रत्येक निवडणूक जी आसा, ह्या मागीर ती लोकल बॉडीची निवडणूक जावनी, जिल्हा पंचायत निवडणूक जावनी, पंचायतीची निवडणूक जावनी, म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका जावनी किंवा विधानसभेची निवडणूक जावनी, प्रत्येक वेळाचेर गोंयच्या जनतेन तांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम असताना किंवा तुमचे बाकीचे सगळे सांखळे डेव्हलपमेंटाचो विकास तुम्ही एकंदर सांखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां सांखळेंतलो विकास, सांखळेंतलो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुमी भरघोस मतां मारची. लिस्ट जाहीर जाताच वॉर्ड नंबर 1तलो गितेश माडकरान यशवंत माडकराक तेको जाहीर केलो. दोगूय बीजेपीचे, मात पार्टेन यशवंत माडकराक तेको जाहीर केला. गितेश माडकर हांवें 1 नंबराचेर फॉर्म भरलेले. आयज म्हाजो डायरेक्ट सपोर्ट हांव आयज आमचो बीजेपी कॅन्डिडेट जर दुसऱ्यान डिक्लेअर केला तेका हांव सपोर्ट तेका डिक्लेअर करता. बीजेपीचे पॅनल जाहीर जातनाच सांज मेरेन सगलांनी आपले टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाचे उमेदवारी लिस्ट जाहीर केले. 10 वार्डांनी आमचे कॅन्डिडेट आसा. पॅनल डिक्लेअर करतना आयज बीजेपीन सकाळी डिक्लेअर केले आपले पॅनल. ताच्या उपरांत तुमी केला, म्हणजे तुमी वेटिंग करताले की रावतले की बीजेपीन आपले डिक्लेअर करपाचे मागीर तुमी करता, अशें कितें आसा आता? वॉजंट प्लॅन एज सच, बिकॉज सगळ्या वार्डांनी 2-2 कॅन्डिडेट असले, सगळे बीजेपीचेच असले. सो वी वॉन्टेड टू नो हू इज द रियल कॅन्डिडेट एज वेल. सो वेट अँड वॉच स्ट्रॅटेजी आमी दवरलेली. सांखळे मतदारसंघातल्या 52 मतदारांची नावां रद्द केल्यात. तातूंतले 41 मतदार हायकोर्टात पावले. नावां कशी कितें रद्द केल्यात काय म्हूण हायकोर्टाची केंद्रीय वेंचणूक आयोग आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फोंडकुलांचे रस्ते फेटल अपघातांनी काणकोणकारांच्या पाशयेंस काबार. लोक फुर्योज. श्रीस्थळचो पंच उपासाक बसलो. तेवटेन काँग्रेसीचो जन भंडारी आनी गोवा फॉरवर्डाचे विकास भगतान एई कॅबिनात बंद करून घालो. निमाणे पोलिसांक आपोवन कॅबिन उक्तें करपाची पाळी. 5 माय म्हणल्यार काम सुरू करता म्हूण उतर घेवन पंचान उपास सोडलो. हो सीन काणकोणा PWD खात्यांतलो. पाड रस्त्या वयल्यान पाशस पेड्ड्यार जाल्ल्यान काँग्रेसीचो जना भंडारी आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान कॅबिनात बंद करून दवरलो. निमाणे पुलिसांनी येवन मध्यस्थी केली. या पंचान केन्ना सांगले आपूण समज काम मागीर तेजे काही सिरियसली दखल घेतला सायडीर वचून जाले मागीर डिव्हिजन आमी एकूय सांगला. आतां प्रत्यक्षात काम सुरू वरवडा दिवपाक जाय आसली न्ही. ते तो एक्सटेंडाचेर पावला, उपरिणाम बसला. तो कोणाचो तरी फॅमिलीचो, तेजे भुरगे आसात, बायल आसा, फाल्यां कितें आरोग्याचे वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसतले? तू घेता जबाबदारी? तो भायर कोण एक पंच मेंबर बसला रस्त्या लागून, तुगे फेल्युअर लागून इलेक्टेड पंच मेंबर तू जबाबदार आहा, तुजी कामां लागून जाले आनी तू वयल्यान मडगांव वचून सांगता. रस्ते गेल्यात म्हूण सकाळच्यान श्रीस्थळचो पंच रामू नायक उपासाक बसला. ताची दखल घेना म्हूण ते चाळवले. रामू म्हणटा रस्तो जाय मेरेन वगी बसचो ना. हांव एकच मागता, हांव लोकशाही पद्दतीन गेल्लो आसा. कळ्ळें तुका? लोकशाही पद्दतीन बसला. काम मागला आड मार्गान हांव गेल्ला. हांवें सगळें केलें तें शांततेन केल्लें आसा. आनी दुसरे खेपे करता तें हांवच करतलो. उपशटकी मोर्चूच बसतलो. ना उदक पिवपाना ना जेवपाना. ही मागीर तयार कित्याक लोकांक म्हाका आयकुपा नाका.
नाजाल्यार एक तर रिजायन जावन वयता 2 भितर एक करतलो. निमाणे 5 मे मेरेन काम सुरू करपाचे उतर दिल्या उपरांत रामून उपास सोडलो. उपोषण सोडपाचें तुमच्या कर्मान तेगे जीव गेलो. ह्या पुराय प्रकाराचेर काणकोणचो आमदार सभापती रमेश तवडकर म्हणटा लोकशाहीत विरोध करपाचो सगळ्यांक अधिकार आसा, मात ही पद्दत चुकीची. एखाद्याक कुलूप घालप बाकी सगळ्या फाटीसून आमी गेले 2-3 वर्सां पळयलें की एक असो असिस्टंट इंजिनियर आसा न्ही ताका एम्ब्युलन्साक घालून जाल्ले. अशे बेजबाबदार जे लोक आसात, अशे नेते आसा न्ही, खरें म्हळ्यार आमी तांकां आउटडेटेड केल्लेंच आसा, पण ते आपल्याला खंय तरी एक अस्तित्व दाखोवपाक अशा प्रकारची नाटकां करता. त्यामुळे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी एक प्रॉपर एक्ट जावपाची गरज आसा. तांचे कंप्लेंट लॉज करपाची आसा, तांकां जर गरज पडटा तांकां अरेस्ट करून भितर दवरपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर. बरी केस हळूहळू पेड्ड्यार जाता ती पळोवन दुख्ख जाता. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक म्हादय केशीचो हुस्को. पेडणे सेव म्हादय सेव टायगर मोहिमेत पार्सेकार वांटेकार. पेडणे तालुक्याच्या सगळ्या पंचायतींनी म्हादय व्याघ्र वाठार जाहीर करचो म्हणून थाराव घेवचो म्हूण ही मोहीम. पेडणे नागरीक समितीचो मोहिमेक तेंको. गोवा सरकारातून कोर्टान कमी पडलो अशें दिसता म्हाका. हांव कॉमेंट मारप म्हाका बरें दिसना. गोंयचे जनतेन आनी तुमी पत्रकार मित्रांनी यू हॅव टू जज इट. बरी केस हळूहळू पिड्ड्यार जाता, हेचें मात्र दुख्ख जाता. येणाऱ्या कालखंडात गोंयांत पिवपाचें उदक मेळप खूब कठीण जातालें. हांव तुमकां विनंती करता की तुमी ही जी चळवळ आसा ही चळवळ फुडें अशी मोठ्या नेटान व्हरून एकंदर गोंयचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर, पाण्याचे स्रोत राखून दवरपा खातीर म्हत्वाचें योगदान करचें. पेडणे नागरीक समितीन आयज घडोवन हाडलेल्या ह्या टायगर रिझर्वाक सेव टायगर ह्या सेव म्हादयच्याच बॅनरा सकयल जी सुरवात केल्या आणि ही पेडणे तालुक्यात आमच्या कोरगांव गांवांतसून सुरवात जाता. खरें म्हणजे गेले कित्येक म्हयने आमी आमचे पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्या मार्गदर्शना सकयल ही पेडण्यान आमी चळवळ सुरू केल्ली. आज आमच्या मदीं गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर सरूय उपस्थित आसात. ते दिसता की ह्या पूर्ण लढ्याक कितको प्रतिसाद मेळटा पळय तो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक 27 एप्रिलाक पेडणे पोलिशेंत हाजीर रावपाची नोटीस पोलिसांनी फाटीं घेतल्या. पोलिसांनी हायकोर्टाक तशें सांगलां. आपाचे पोस्टर लावन भौशीक मालमत्ता इबाड केल्या म्हूण आरोप. ताणें नोटिशीक आव्हान दिलें. बाकीच्या राजकीय पक्षांचेरय अशीच एक्शन घेतल्या काय म्हूण कोर्टाचो पेडणे पोलिसांक प्रस्न. पोलिसांची जाप ना. दिवचले छत्रपती शिवाजी मैदाना लागसार आशिल्ले एके बिल्डिंगेत कालचे राती चोरी. 9 ते 10 ऑफिसां चोरांनी फोडली. हे बिल्डिंगेत 25-30 ऑफिसां. अजाप म्हणल्यार इतल्या मोठ्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सांत धड CCTV कॅमेरा ना आनी सेक्युरिटी ना. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण चोरांनी एक लॅपटॉप, एक फोन, कांय डॉक्युमेंट आनी कॅशीक हात मारला. 9 ते 10 ऑफिसाचो ब्रेक जालो तिथं आणि काय तुमचं ऑफिस फोडलं? हय, हें आमचं ऑफिस आहे. आमचं हातून एक 10:30-11 हजार कॅश होती, ती नेलेली आहे. लॉक तोड गेलो. लॉक तोडून हातून कॅश फक्त नेलेली आहे. आणि तुम्हाला कधी कळालं आहे सगळं? सकाळी 9:15 वाजता. 9:15 वाजता आला तेव्हा स्टाफने जे फोन केला त्यावेळेला. साधारण किती ऑफिसेस या बिल्डिंगमध्ये असतील? तरी असतील 25-30 तरी आहेत ऑफिस. त्यातली साधारण किती फोडले? 9 ते 10 फोडले आहेत. ह्याच्यात CCTV कॅमेराज नाही आहेत? नाही, एकही नाही. खालती आहेत, थोडे ते प्रायव्हेट आहेत, सोसायटीचे नाही. पण कधी वॉचमॅन किंवा सेक्युरिटी वगैरे नाही, तसं काय अजून कधी विचारच झाला नाही. पण हल्ली त्याला जास्त इन्व्हॉल्वमेंट आहे, तो मला पण पण काहीतरी ॲक्शन आता तरी घ्यावंच लागेल. कारण CCTV नाही तर सिक्युरिटी गार्ड करून डिप्लॉय करावाच लागेल. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.